तिचे नाव शनी. कथा बरोवपी बेली क्वाद्रोस अजेकर. कथा वाचपी क्विनी विएगस गोंय. कथा शनी. ट्रेन म्हजे बायलेन आपल्या मधुर ताड्यान लांबायेचो बांग सुरू केल्लोच म्हाका वेंगिल्ली निद्रे देवी एकाच फारा म्हाका सोडून धांवली. हरशीच्याकूय चड क्रूर आनी लांब जावन आसली ती बॉब. फाटल्या चड्डूने 40 दिसांनी हो बांद पास नाशिल्लो. 40 दिसांची रजा काबार करून आपल्या कुडाक कालूच राती पाविल्लो. परत तेंच कूड, तीच खाट, तीच गजडी आनी तीच बायल. म्हजे अलार्माचे घडयाळ. दोळे गश्टून एक पावटी गाद्यांतलो हप्त्या आदलो सरमूण पालवून तातूंतलो धुंवर येवचे परी म्हजी बायल म्हजेर आपली गिदाळ नदर घालताली. आयच्यान आपणाक हें सदांचेच. उठचें, तोंड धुवचें, काडमिश्यो काडच्यो, दान घासचें, भायर वचून डेयरींत दूड हाडचें, च्या करची, कुडाच्या दारार हुमकळच्या फुलांचो काठ हाडून आल्तारीक घालचो आनी पेपराचेर एक ओडी दिश्ट घालून सदांची तयारी. हे सर्व करूंक एके मतीची गरज नासली. फाटल्या साबार वर्सां तावन हे यांत्रीक रितीन घडून आसा म्हजे जिणेंत. हांव वखली सवें रोसाक बसूंक सुटसुटच्या देड्या परी सुटसुटायेन नाणयेक निघलो. लांबायेची एक जांभई काडून नाणये भितर बागोवन पोट फाटीक लागिल्ल्या हाडकुटे जाल्ल्या कोलग्याचो पानो ताच्या पिलांनी चिवचे परी बागिल्ल्या आपल्या टूथपेस्टाक पिळूंक लागलो. ब्रश तोंडार घालून हळटाल आपले सदांचे FM म्युझिक चालू करून कशी नाण सोपयली. सूर्याची किरणां येदोळूच वकल जाल्ल्या आपल्या कुडा भितर सोयऱ्या परी आयती जावन आपणाक रावताली. आपली दिश्ट कुडा भितर हांवें गुंडायली. दांडयेचेर येदोळूच चिड्डून मड्डून पडिल्ली आपली मेळी वस्त्रां करेजमान कुमसार जावंक तयार राविल्ल्या पातक्या परी रावताली नितळ जावंक. आनी एके कुशीन सुक्या ताटा परी सुकून रावची वस्त्रां. बिछाण्यार नवे वखलेन पयली रात पाशार करून उठ्ठना दिसच्या केंसा परी आपलें बिछाणें आपणाक नितळ दवरूंक उलो दिताली. खंयचें सारकें दवरूंक वेचे पयलीं भायर वचूंक डेयरींत दूद हाडचें आनी च्या पियेवचें अवश्य म्हूण बोगलें. बेगी बेगी न्हेसून येदोळूच अर्दें उक्तें आशिल्लें जनेल सगळें उक्तें करून हांव कुडाचें दार उक्तें करी लागलो. तितलेंच भायल्या दाराच्या हुमऱ्यार न्हिदून आसलें एक माजर म्याव करून उठलें. छे, सकाळी फुडें माजर, तें काळें माजर. देवा म्हज्या, असल्या माजराक आपणें येदोळ पळयलेंच ना. एकदम काळें आनी लांब लवांचें माजर, दाट्टें मोठें माजर. गुड्ड्यार आशिल्ल्या पणसारुकार आशिल्ल्या एकसुद्या दाट्या मोठ्या पणसा परी ताचें पोट. तांबडे दोळे आपणाकूच गडीभर पळय लागले. कसलो ताळो हाबा हो. माजर आपणाक पळोवन धांवची तयारी करतना हांवें कांपचे म्हजे पांय धरणीक मारून आवाज गेलो. माजर धांवलें. म्हजो भंय इल्लो निवलो सद्याक. दूद हाडून फाटीं येतना काळें माजर परत उगडासाक आयलें. सकाळी फुडें आपणें माजराक पळयल्लें तर आयचो दीस खंडीत आपणाक शनी हांवें मतींतूच लेख घालें. दूद घेवन फाटीं दारा लागीं पावतना 40 दिसां आदली फुलांची पॅकेट सुकोवन म्हाका रावताली. पेपर आज येवंक नासलें. हांवें कोडा भितर येवन दार धांपलें. कुजनाक रिगतना कुजनांतूय तीच अवस्था. एके कुशीन धुडींत बुडिल्ल्यो बश्यो आनी एके कुशीन ग्लास. च्या करूंक हांवें उदक काडून तातूंत च्याचो पिठो घालून गॅस पेटोवंक लागलो. पूण गॅस पेटलो ना. छे, रजेरवेचे आदीं सोंपोवन आयिल्ल्या गॅसाक थंयच सोडून आपणान गेल्लो उगडास आयलो. हें सर्व त्या माजरा वरवीं. हांव आपलेस्तकी पुरपुरलो. आतां दूद हून करिना जाल्यार तें सांजेर पाड जाता. उडोवंक पोटाक उजो येता. देखून तें शेळेंच दूद पिवून हरशीच्याकूय 10 मिनटां बेगीच आयतो जालो. आनीकूय शनी नाका आशिल्लो म्हाका. वरां चड्डूने 8:45. भरती 9 बस येता आनी बस स्टॉप आपल्या कुडा मुखाल्ल्यानूच आसा तरी आपूण बेगीन स्टॉपार पावलो. 1-2 वळखीची तोंडां म्हाका पळोवन हांसलीं.
कित्याक गितांच्यो हांसोय म्हाका पुनवेचे रातच्या चंद्राचो उगडासाडी लागलो. रावलो हर्षीच्याकूय बस 10 मिनटां वेळ करून आयलें. हांव ओगो रावलो. म्हजे लागीं दुसरी वाटूय नासली. हांव बशीन चडलो. देवा म्हाज्या, राख तूं म्हाका आज. कितें सर्व घडूंक आसा तें हांव नेना. काळजांत 1000 मुसळांनी मारिल्लो अनभोग जातालो. हाकाय कारण आसलें. हांवें 30 दिसांची रजा घेतिल्ली आनी पयले पावटी 40 दीस करून फाटीं येवचें आनी आजूच हें घडूंक जाय गी. सकाळीं फुडें तें पनवती माजर, दळदील माजर, छे, हांव चिंतूनच गेलों. 30 दिसांची रजा, 40 दीस सोंपोवन आयचो पयलो कामाचो दीस. परतून 10-15 मिनटां वेळ जालो. पूण खासगी कंपनींत काम करतल्या म्हाका कोण समजतली? म्हज्या बॉसाक कशें समजावं हांव? घरा हांवें माजर पळयलें आनी सगळें विवडून सांगल्यार तो म्हज्या कान चुलार वाजोवंक आसा. हांव चिंतूनच पडलों. कशें बस ऑफिसा लागीं पावलें. वॉच पळयलें. बरती 17 मिनटां उशीर. बेगी हांव आमसरान ऑफिसाक रिगलों. पळयतना बस येवंक ना म्हणलें आमच्या क्लार्कान भायर रावून दुवर सोडचें पळयतना कळ्ळें. कुडींत इतलें धैर्य भरलें आनी आपली कूड नीट करून ऑफिसांत रिगलो. बॉसाच्या कॅबिना भायर ताजी सेक्रेटरी सोफी बसता. सोफीच्या मुखल्या मेजार म्हजी बसका. हांव बसलोच कोल्या परी सोफीचेर दिश्ट घाली. तें येदोडूच फोनार पुसपुसतालें आनी आपली दिश्ट म्हजेर घालून पळयतालें. हांव भितरले भितरूच कांपलों. भोवशा ते म्हजे विशीं बॉसा लागीं उलयता आसुयेत आनी बॉस भोवशा म्हजे विशीं ताचे लागीं विचारता जायत. हांव आयलां गी, कितल्या वेळार आयलां? आनी सोफी भोवशा सांगता जायत आतां आयलो, लेट आयलो. छे, येदोड म्हणसर आपणान केन्नाय हर्षीच्याकूय चडीत रजा काडिली ना. पूण हेच पावटी कडची. हांव चिंतून पडलों. म्हज्या मेजाचेर एकूय वस्त हांवें दवरिल्ल्या जाग्यार नाशिल्ली. कोणें उस्तून घाल्ली. ड्रॉवरांत सगळ्यो वस्तू बाजारांतल्या माचण्या परी रास पडिल्ल्यो. तितल्यार सोफी मुखार उबें जालेंच. तोंडा भितरलीं मोतयां दाखयत उलय लागलें. वेलकम बॅक. कितें लांब रजा काडली? कांय गूड न्यूज? हांवें म्हजो ताळो सडील केलो. थँक्यू. बॉस नागी? ओ, सांगिल्ले परी उगडास आयलो. बॉस दिल्ली गेला. भोवशा आज येतलो. तूं येदोड येत म्हूण चिंतून जावं येत. तुका बॉसान कितें गी एका एनवलपान घालून दिलां. धर हें एनवलप. तें उलोवन आपल्या ड्रॉवरांतलें एक एनवलप ताणें हाडून दिलें. म्हाका आतां सकाळीं पळयल्लें माजर उगडासाक आयलें आनी तें एनवलप घेतना म्हजे हात आतां कांपूंक लागले. हें कितें म्हूण विचारचें धैर्य म्हजे लागीं नासलें. हर्षीचे परी जाल्लें तर हें एनवलप उगडून वाचतो कोणा? पूण आयच्या दिसा म्हजे समोर येवंक आसच्या शनी धांवन राखून वर देवा मतींत देवाचो नियाळ केलो. सकाळीं च्या सैत पियेनासतना आयिल्ले वरवीं पोटांत किडे उचांबड जावन आवाज करताले. उठून भायर वचून कॅन्टीनांत च्या पिवून मन जालें. तरी कांय त्याच वेळार बॉस येत तर. परतून आनी एक शनी नाका म्हणून ओगो बसलो. ते कंपनीचो प्रमुख गुमास्त हांव जाल्ले वरवीं तितले सलिसायेन कामांतलो काडचो ना. म्हजो बॉस म्हणली पातयेणी आशिल्ली तरी आयच्या दिसा कितेंय घडूंक साध्य आसा म्हूण गमलें. घडयाळाचो कांटो कितेंच फिकीर नासतना मुखार बेतालो. एक घडी तें कागद फोडून वचुया म्हणली ताळणी आयली. पूण दुसरे घडये मतींत आज नाका म्हूण आनी एक ताळो जागोवन दितालो. एक एकलेच सांगाती उठून भायर वचून दुवार सोडटाले. हो दप्तर म्हजे जिणयेचो एक वांटोच जाला. हेंच कूड, हेंच मेज, हेंच कदेल, होच पंको फाटल्या साबार वर्सां हांव आपलें म्हणलें चिंतप दिता. सांगाती थोडे नवे, थोडे पोरणे, एकेके जातीचे, एकेके कातीचे, एकेका चिंतनाचे, एकेका मताचे. सदांचे परी ज्युस्त 10:30 वरां पिवन बालू च्या हाडून आयलो. हांव ताकाच रावतालो म्हणले जिन्सी बेगी हुंच्या पिवन गडयेन ग्लास खाली केलो.
मुकल्या मेजार बशिल्लो महानंदा घडयेन बालूचेर शिणलो. तुका कितले पावटी सांगला बेगी च्या हाड म्हूण, पूण सदांच तुवें च्या हाडटना वेळ. बालू आपणाक उद्देशून सांगिल्ले न्हय म्हणल्या जिन्सार शिदा गेलो, आपले कान सयत हालय नासतना. महानंता बॉसाचो खास मनीस. साबार पावटी बॉस आपणा सवे महानंताक आपल्या मिटिंगाक कॉन्फरन्साक आपोवन व्हरतालो. तितलेंच न्हय, ऑफिसांत बॉस नाशिल्ले वेळार कितें घडटा ताचो विवर सगळो महानंता बॉसाक दिता. आनी तो बॉसाचो चमचो म्हणलें हांवें आयकलां. आजकाल कोणाकूच काम सांगिल्ले परी ना हाबा. महानंता म्हजे लागीं पुसपुसलो. हांवें कृतक हांसो दिवन ताच्या उतरांचेर वजन घालें. ऑफिसांतूय कोण एकलो फोनार हुमकळटालो, कोण एकलो इंटरनेटार लोळटालो आनी कोण एकलो पेपरान टिळटालो. मुखल्या पानांनी खबर व्हडल्या अक्षरांनी छापून आयिल्ली. शेजारच्या गांवांत आयिल्ल्या आवराची खबर. साबार घरां कोसळ्ळीं आनी जायत ते रूख परताल्ले. हांवें पयस सावन एकोडी नदर दिसाळ्याचेर चरयली. सर्व वाळून वेच्च्यो तस्विरो आशिल्ल्यो. मतींत एक सवाल उदेले. सर्व व्हड रूख त्या आवराक परताल्यात, पूण ल्हान ल्हान अस्कत झाडां कित्याक परतूंक नात? महानंता म्हजे लागीं येवन कितेंगी पुसपुसलो. आतां ताची खबर कितेंगी विंगड आशिल्ली. म्हजे कानूय आतुरायेन नीट जाले. कळीत आसगी सोफीक नवो बॉयफ्रेंड मेळ्ळा. महानंता आनी सोफी जायते पावटी पिक्चराक गेल्ली गजाल हांव जाणा आसलो. महानंता दुसरे दीस येवन केन्नाय ऑफिसांत बडाय उलयतालो. आमी हे पिक्चर पळयलें, तें पिक्चर पळयलें. आमी हांगा भोंवल्या, थंय गेल्या. भोवशा फाटल्या थोडे हप्त्यात हांव ह्या फटिंगाच्या कर्तुबांनी सोफी कंटाळा जावं येत म्हूण हांवें म्हजे मतींतूच लेख घाले. आज कितेंगी काम करूंक उर्बा आयली ना. अशेंच खबरांनी बुडटना बॉसाच्या कुडांत सोफी फायलां घेवन भायर आयले. महानंता उठून सोफी कडेन शेले करी लागलो. एके घडये म्हाका तो अमिबा परी दिसलो. कशी अमिबा घडयेन आपलो आकार बदलता तशेंच होय. भोवशा जैताचें सूत्र हेंच गाय. मनीस खंयचे घडये कसो केन्ना खंय कित्याक बदलता. एके फाटल्यान हजार सवालां उदेली घडयेन. बेडाची रोदां फुडें बेगान सरतालीं. वरां भरती 12 जातना दुसरे पावटी च्या घेवन हे पावटी बालूच्या बदलाक च्याच्या आयलो. सगळ्यांच्या मोगाचो मालगडो च्याच्या. च्याच्यान महानंताक च्या दितना ताच्या तोंडाचो चेहरो बदललो आनी हात मातशे कांपले. महानंता च्याच्याकूय बोबाटलो. च्याच्या, आयच्यान तूंच च्या हाड. त्या बेकूफ बालूक धाडी नाका. च्याच्या बेश्टेच जायत म्हणल्या जिन्सार तकली हालोवन वेतना म्हजे मतींत आनी एक सवाल उदेले. खालतेपण आनी भंय बेमिगड, पूण कित्याक मनीस ह्या दोनां मदलो तफावत समजूंक चुकता? तेन्नाच थोड्या घडया आदल्या आपल्या मतीच्या सवालाक जाप जळकली. झाडां आवरांत वाळून वचनात, कित्याक म्हळ्यार तांकां बागोवंक कळीत आसा, पूण रुखांक बागोवंक कळीत ना. कशें बालू आनी च्याच्या मदें फरक आसले परी महानंतान तशें व्हड ताळ्यान बोबाटिल्लें ताचे सभ्यताचेर सवार करतालें. मनशाची सभ्यताय भायल्या लोकांक खंय म्हणसर फटयता हाचेर आदारून आसता. हांव चिंतूनच गेलो. आपलो आयचो दीस एक बरयान पाशार जाल्यार पुरो देवा म्हूण मतींत देवाक उलो मारी लागलो. तरी मतींत त्या कागदा विशीं एके तरेचो कांप आशिल्लो. असोच दनपार उतरलो आनी सांज जावन आयली. सगळीं बेचे तयारेन बुडली. सगळ्या सवें हांवूय. तितल्यार शनी शनी म्हणले परी बॉस आयलोच. हाकाय दळदिऱ्याक आतांच वेळ मेळ्ळो गी. हांवूय मती भितरूच चिंतून पडलो. घडयेन म्हज्या मतींतल्या पड्ड्याचेर तेच सकाळीचे माजर पाशार जालें आनी म्हजी कूड बारीक कांपली. आपल्या बोल्सांत दडून दवरिल्लें कागद सयत कांपताशें मोगलें. काळजाचे धडधडे आनीकूय चडले. हांवें घडयाळ चोयलें. आनीकूय 20 मिनटां आसात. तितल्यार सोफीक इंटरकॉमान बॉसान कितेंगी सांगलें. सोफी म्हाका सांगो लागले, तुका बॉस आपयता. हांव कांपची म्हजी कूड घेवन बॉसाच्या कुडाक रिगलो. सॉरी सर, हे पावटी हांवें
एप्लाय केल्ल्याच्याकूय चड रजा काडली आनी 10 दीस वेळ करून आजूच ऑफिसांत आयलो. हांवेंच उलोवण्याची सुरवात केली. मिस्टर सुवारेस, तर तुवें तो मेमो वाचूंक नाय? ताणें म्हज्या बोल्सांत आसच्या एनवलपाचेर दिश्ट घालून विचारलें. ना, हांवें शिपी गिळून जाप दिली. बरें, तर आज हांवूय इल्लो व्यस्त आसां. तो मेमो वाच आनी पुर्ती तयारी करून फाल्यां ये. फाल्यां उलोवया. कित्याक गी बॉसाचो ताळो म्हाका पसंद जालो ना, पूण दुसरें कितेंच उलोवंक अवकाश दिवचे पयलीं ताणें एका हातान परत फोन उखल्लो आनी हांव दारांत येवशी मेटा काडी लागलो. भायर येतना कपलार उदेल्लो घाम बेगी बेगी हांव पुशी लागलो. सायबा, देवा, ह्या संवसाराक तुवें रचतना कसले रचनेक तुवें रचलाय देवा? ह्या दळडेर माजराक कित्याक रचलें? आनी माजराक पळोवन म्हजो सगळो दीस भोवशा सगळी जिणी सत्यानाश जाली. येदोळ म्हाका लाभूंक नाशिल्लो मेमो आज म्हाका मेळ्ळो. कशेंय ऑफिस सोंपोवन हांव म्हज्या कुडा तेवशीन वचून बशीन चडलो. काळजाचे दड्डडे कशे मातशे रावले. कितेंय जावं, आज वा फाल्यां वाचचें हांवेंच. देखून हांवें काळीज घट्ट करून आतांच तें कागद वाचचें मन केलें. बशींत बशिल्ले कडेच तें एनवलप उक्तें गेलें. म्हाका खरेंच जबरावन आसलें. म्हाका बॉसान कंपनीचो असिस्टंट जनरल मॅनेजर जावन प्रमोशन दिल्लें. ताचे सवे म्हजो पगारूय चडयल्लो आनी कंपनीच्या लेखाचें गरूय दिल्लें. हांव म्हजे दोळे परत घश्टून वाचूंक लागलो. 2-3 पावटी वाचतना म्हाका हळटाची पातयणी आयली. म्हळ्यार हांवें हे कंपनीक फाटल्या 1.5 दागड्याची सेवा दिल्ली आज फडाबरी जाल्ली म्हणलो संतोष जालो. अशें चिंतनांनी बुडिल्लो आसतना केन्ना म्हजें कूड आयलें तें कळ्ळेंच ना. म्हज्या स्टॉपाक लागीं जातना हांव देवूंक उबो जालो. तेच वेळार ड्रायव्हरान एकाच फारा ब्रेक मारतना हांव मुखार परतलो. कसोय सांबाळून देंवलो. देवून कितें पळयता हांव? बॉसाक आपटून धरणीक शेवटिल्ल्या त्या काळ्या माजराची कुडीत हांव थांबडें रगत वाळटालें. ताचे थांबडे दोळे उक्तेच आसले, तरी तें माजर थंयच मेल्लें. म्हाका एके घडयेर आपणाचेर आनी आपल्या चिंतनाचेर एके रितीचो राग आनी कंटाळो आयलो. पयले फावटी आपलेंच कोण गी मेला म्हणलें चिंतप त्या मेल्ल्या माजराक देखताना काळजान भरून आयलें. हांव आपल्या कुडा तेवशी मेटा काडी लागलो. कुडाक रिगताच म्हजे मतींत म्हाकाच सवाल करूंक धरले. कोण शनी?